गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. सकाळ जाली, ब्रेकफास्ट करता आणि आयज आसा पोळी पोळी आणि मी इशुका काकण घेतला. पळय एक्चुअली पोळी न्ही रातचे जेवपाक म्हणजे रातचे डिनराक घेतलेले. रातचे कितें जालें 4 पोळी घेतले हांवें म्हाका इशून आतां आईक बी. आई म्हणपाली आपल्याला नाका म्हणपाले आपूण नाशण्याचे रोटी आसा आपूण ते खाता म्हणपाक तशें उरता न्ही. मागीर शिव येतना म्हणपा लागलो जेवपा, मागीर म्हणपा लागलो आपूण जेवपा येना. सो तशें उरले ते पोळी जेवपा येना. मागीर 11:30 येयलो शिव, भायर जेवन येयलो तो काम आसलेलें. सो येताना हें घेवन येयला कितें पनीर टिक्का मसाला आनी फ्रायड रायस घेवन येयल्लो 11:30. कोण खातलो? मागीर फ्रिजीन दवरलें हांवें हांगच्यान खंय खबर आहा एंटीक माद्दोळ थंयच्यान घेवन येयलो तो. सो तुमी थंय जेवली खंय येताना पार्सल घेवन येयलो तो वॅज. सो म्हटलें चल पोळी आसा म्हटलें हें टिक्का मसालान खावया म्हटलें दाखयता तुमकां. सो हें पळयात दवरलात हांवें गरम करपाक. बरे पिसीस आहा मोठे मोठे पनीर. पळयात कॅप्सिकम बी घालून केला आनी पोळी चड ना, 3च आहा आतां पोळी. काल हांवें खालें एक 4 घेतलेले न्ही. हांवें रातचे ऑमलेट केलें आनी खालें रातचें म्हणजे लायट जेवण अशेंच. सो आतां हें 3च उरलां. रेसिपी पळोवया. इशुकाक आयज काकण आनी खजूर ताका दूद घालून भिजत दवरला. मागीर परत ताका दूद घालून मातशें शिजयतलें. सो म्हटलें इशू आजून उठोंक ना, शिव न्हिदला आयसर. सो म्हटलें बेगीन चाय पिवया. आयज स्कुलान वचूंक जाय आनी हो आयज बेगिना उठला स्कूल हाडपाक सॉरी बूक हाडपाक बेगिना उठला. अशी 11 उठटा, आयज बेगिना उठला. इतलो एक्सायटेड आहा तो बुक्स घेवपाक हाडूंक वचपाक. सो म्हटलें चल बेगीन चाय पिवया मागीर वचून घेवन येवंक जाय बूक. टायमींग आसा बूक हाडपाक 11 ते 12:30 पर्यंत. सो तेज्या भितर वचूंक जाय. आनी आयज तांकां हो डेट दिला कळ्ळें न्ही. आयज दिला 5th स्टँडर्ड भुरग्यांक बुक्स घेवपाक. सो म्हटलें वचया म्हटलें. तेज्या पयलीं म्हाका वचूंक जाय डॅल्फिनोजान. तेल बी सगळें सोंपलें, खावपाचें तेल बी कांय ना, जशें इतलेशें आहा. दिस टायम हांवें भजी चड केले, भजी सामोसा बीन. तेल बेगिना काबार जालें तर आमची बेगिना तेल काबार जायना. सो म्हटलें पयलीं डॅल्फिनोजान या मागीर स्कुलान या, की स्कुलान टायमींग मातसो लेट आहा 11 आहा ताका लागून. ओके. सो हांवें मशीन मातशी हांगा हाडून दवरला फुडें. सामकी धूळ पडला ती आतां येतली न्ही. तिका सांगता मातशें पूस म्हणून. सगळें पळय दिसता आसतलें सगळें डार्क पडला सारकें. तिका कांय सांगता पूस म्हणटा. यो चा पियो रे. ओके चला ब्रेकफास्ट करता. खावंक घे. तू कितें जाय रे? हां हेका टोस्टूच जाय. म्हाका खबर आहा. टोस्ट ना खारी हा. टोस्ट हाडून खारी दिवं ताका. पोळी नाका कांय नाका. खावनी कितें खाता खावनी. येताना घेवन येता आयज टोस्ट. डॅल्फिनोजान वयता न्ही. डॅल्फिनोजान बरें मेळटा. आमच्या हांगा शॉप आहा पळय थंय बरेंच मेळना टोस्ट. तेंचे बरें आसता. चल हांव चा पिता. घे ओके चला. सो हांव पिता च्या हांगा बसून. कित्याक शिव उठलो म्हटलें तूं न्हांवपाक चल म्हटलें. तो उठ्ठलो आतां ताका लागून. सो म्हटलें हांगाच बसून च्या पिवया. बरें आहा हेंचें पनीर टिक्का पण खूब स्पायसी आहा. ओके च्या पिता मागीर मेळटा तुमकां. ताका आयज हांवें घातलें बेडार. कितें जालें खबर आहा आयज सकाळीं 6:30 उठलो तो. 6:30 उठलो, दूद पिलो आनी खेळता सारको 7:30 न्हिदलो मागीर. सो आतां तो उठचो ना इतले बेगिना. म्हाका भंय दिसता उठलो बिठलो जाल्यार. सो ती आतां येतली न्ही मशीन मारपाक. त्या मशिनान तो उठ्ठलो. हे असो रे हो पळय हे असो यो च्या पी चल स्कुलाक वचूंक जाय. चल चला हांव च्या पिता. नानू उठलो आमचो. रट्टा नाका नाका. सो भायर सरली आमी वचपाक. सो पयलीं शिव म्हणटा डॅल्फिनोजान या खंय न्ही. पयलीं डॅल्फिनोजान वयता मागीर स्कुलान वयता. आजून स्कुलाचो टायम जावंक ना. 11 म्हटला. इशुका बिर्याणी भरयले मागीर भायर सरली आमी. हाय म्हण सगळ्या हाय म्हण. आयज डॅल्फिनोजा कडेन पार्किंग ना.
भितरू ना भायरू ना आनी थंयसर न्ही माजर मेला माजराचें पील आं म्हाका दिसता गाडी बीन मारला आसतलें अशें म्हाका पळोवन चुरचुर जालें आमकां अशें ब्रावन कलर कशें पील तें गाडी मारला आसतलें ती गाडी पोना बी येता न्ही तें दिसना ओके मेवळें मेवळें तो सगळें लिस्ट करून हाडला हांवें थोडेशें आसा घेता बेगिना बेगिना तूं वयर एकूच घे एक आसा पॅकेट एकूच घे मिक्स फ्रूट मिक्स पिकल मरे मिक्स मरता अरे हम फ्रेश ना जीरा राइस मगते होय जीरा बारीक 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 हा म्हणजे जीरा राइस सोना मसूरी खायची सोना मसूरी चला म्हण नका आम्ही जीरा खाताली तो घाल सुके बांगडे घातला हांवें बांगडे थोडेशे आसा आई आपले हाड दी सुके सुंगटाय थोडेशे आहा सो हांगासर आमची युट्यूब फॅमिली गोंयान भोंवपा येयला आनी तिमी आसता मेंगलोर कळ्ळें न्ही सगळें हाय म्हण हांव समज तुमी गोंयान आसता म्हणून पण ना तिमी मेंगलोर आसता मेंगलोर बरी दिसता तांकां मेळोन एक फोटो घे शी बरी दिसली म्हाका म्हणजे गोंयान मेंगलोर आसता आनी आमची लँग्वेज सामकी डिफरंट न्ही तरी पण आमचे विडियोज पळयता बरे दिसले बरे मम्मी जर कुमटा कारवार कुमटा आमची लँग्वेज सेम अशीची तर आमी घरा उलयता कोंकणी आमी गोंयान उलयता सो जालें आमचें सगळें घेवन आनी थोडे मेडिसीन बी आसलेले इशुकाची मेडिसीन बी सगळें घेतलें आतां वयता स्कुलान 11:30 जावन गेली लास्ट कितल्या 12 लास्ट जर भायर सरता म्हाका टेंडर कोण पिवूं आसलेलें आतां टायम ना पळोवया येताना पळोवया आनी आमकां आमची युट्यूब फॅमिली मेवळें मेंडीस फॅमिली म्हाका बिलिवूच जायना तेमी मंगळूर रावता आनी तेंची लँग्वेज मातशी डिफरंट म्हणजे आमचे कारवारचे भशेन लँग्वेज कळ्ळा तुमकां न्ही मेंगलोरियन कळ्ळा तुमकां बट तरी पण आमचे विडियोज पळयता आनी तुमी गोंयान भोंवपा येयला आनी आमी तांकां जुतूच मेवळें अशें ना तुमी आसता सावथाक आतां नवा सावथाक तुमी स्टे केला सो तुमी जस्ट आतां हांगा येयला नॉर्थाक भोंवपाक सो मेवळी आमकां तुमी बरें दिसलें ओके सो हॉलिडे आसा खंय तांकां सेफ जर्नी तांकां मागीर वयताना हो तें म्हणटा सावकाश चल्ला सेफ जर्नी बरे भशेन तुमी कार करून येयला म्हणजे आपली गाडी घेवन येयला म्हणटा सुशेगाद भोंवा म्हटलें एन्जॉय करा म्हटलें गोवा येता का तुमी खूब फाटी येयला का गोंयान हांव समजता की तुमी गोंयान रावता म्हणजे गोंयची म्हणून अशें चिंतलें पळय जाल्यार व्हिडियो जायना म्हाका थोडे अशी लोक आसा जे म्हणजे गोंयाच्या भायर आहा आमचे लँग्वेज कोंकणी तरी पण आमचे व्हिडियोज पळयता खूब बरें दिसता लास्ट आमचे इल्ली ती हैदराबाद आसून तिका तरी कोंकणीच कळना तुमी हिंदी उलयतात म्हणजे हैदराबादी कॅथलिकूच तुमी हो हैदराबाद इल्ले तूं आसलो ना लास्ट टाइम हैदराबाद इल्लेले तरी पण आमचे व्हिडियोज पळयता इतलें बरें दिसता खबर आहा ओके सो चल पावले आमी बेगीन वयता व्हडलो साक घेवन तिचे बॅग बीन प्लास्टीक बॅग बीन कॅरी कर म्हटलें हेंच्यांनी कितें बूक खूब आहा ते नोटबूक टेक्स्टबूक आनी एक्झॅक्ट चेंज हाडला का ना एक्झॅक्ट चेंज ओके सो पावली आमी पाक करता वयता बूक घेता आनी येता ओके चला लायन पळयात वतान बुडले हांगासर बरी झाडां बिडां पळयता आमी हांगासर आनी कितें करतले सो हांगासर पळयात एक वर्साचो बाजार हेडेक घेवन वयता शिवनाथ तुमकां दाखयता आमी घरा वचून टेक्स्टबूक सामकें पळोवन बाबा आवय टेक्स्टबूक नोटबूक सगळें हेंच्यान हें दिवंक ना रोल बीन दिला बुकां घालपा रोल दिला ओके एक पार्सल घे आईक स्वीटा सो थंयसर न्ही हें आसलेलें फणस कापां खंय व्हडलो आसलो तो कितलो व्हडलो नाशिल्लो 400 रुपया म्हाका आले 400 रुपया कापा आनी नीर फणस 300 रुपया खंय येदो असो असं म्हटलें पण सांगला शोधा म्हाका दिसता खंयच्यान तरी फणस हाडून दी कित्याक लास्ट टायम हांवें फणस खावंक ना म्हाका म्हणकूच ना ते कोण दिले न्ही 4-5 दिले घरे आमच्या नेबरान दिलेले 4-5 घरे ते आमकां 4-5 घरे हे पावता सगळी ते लास्ट टायम हाडूंकूच नासलेले खबर सो दिसता म्हटलें शोधा आंबे हाडणार चलता पण कशें करून एक फणस तरी पळय फणस खावकूच ना तर ते घेवया म्हटल्यार खूब कच्चे आसलेले मागीर ते भितर कशें आसतलें खबर ना 400 रुपया खूब जालें ते असं म्हटलें पळय आमी आतां टायम आसा न्ही मागीर मेळटलें मागीर
ओके जाले आमचे सगळे घरा वयता घराचो मेळटा तुमकां चला आईक एक घेतला हांवें पिवपाक चला हो पळय सामान हाडूंक वयता हांवें न्ही हें हाडला म्हाका जांभळा मेळ्ळे 100 रुपया तुम्ही म्हणटले 100 रुपया म्हारग म्हणटले कितें करतले आमकां हांगा हाडून खावंक जाय 100 रुपया 100 रुपये एटली 2 तरी खाले न्ही बाबा रिलॅक्स मेळटा कित्याक वर्सान एकदां येता न्ही हें सो ताका लागून सो 100 रुपया एक पॅकेट आनी सुकें सुंगटां हाडलां हांवें असले सुकें सुंगटां असले बरें आसता आनी खारो हाडला हांवें खारो कितले 150 रुपया पडले म्हाका हे पळय हें असले बारीक खारो न्ही हेंचे बरें आसता 1 2 3 4 5 6 7 8 आसता की 8 कितें आहा म्हटल्यार एक मातशें वतान घातल्यार बरें जातलें मातशें वतान भायर बाल्कनीन मातशें वतान दवरलें न्ही बरें जाता आं असले म्हणजे बरें आसता ओके सो सामान हाडलें दवरता ओके दाळ बीन आसा आनी ते पनीरचे तिक्का बी आसा सो हांवें मशरूम हाडला मशरूम फ्राय करता हांव जेवण देवना म्हाज्या जेवण देवना एक फ्राय करया ओके तो जाग्यार दवरता मागीर मेळटा तुमकां न्हांवपाक घालूंक जाय मातशें लेट घालता आत्तां उठली हांव न्हू इश्वी सगळें आय म्हण आमची युटी फॅमिली मेळले मंगळूरच्यान मंगळूर हय तुका हाय म्हटलां सो चला जेवंक बसता इशुकांक न्हावयले इशुकांक म्हाका जीव खाले आई परत 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 पांया कडेन येता ताका आयज न्हांवपाक घालूंक ना हांवें मागीर हांवें कितें केलें बिने बिने मशरूम बिशरूम फ्राय केलें आनी ताका पयलीं न्हाणोवन हाडलें न्हालो की मातसो ताका बिने बिने खिचडी बरयली आतां न्हिदतलो तो सो ताका लागून आतां टेंशन ना आमी बसला हांगा जेवपाक आयज सामकें ताट भरला म्हजें आयचे बी कालचे बीचे सगळें मिक्स जाय दाखयता तुमकां आतां हाडलेले फ्रायड रायस थोडेशें घेतला हांवें रायस घेतला मशरूम फ्राय आनी पनीर टिक्का मसाला काल केलेले दुदीची भाजी आनी आयज केला हें पोटेटो दाखयला न्ही हांवें तें हितून न्ही शीतान जेवंक बरें जाता दाळू आसा सो हें आमचें आयज जेवण न्हू गे हय सिंपल सिंपल कितें जालें बुक्स येयले हांगाजी तुजी बुक्स येयले आतां बूक घेवन बस भितर अभ्यास करपा येता हांव अरे 13 नाही बुक्स श्वी आसा हां हां 13 बुक्स आसा हय दाखय तुमकां मागीर दाखयता हेजे बुक्स आनी दाखोया आयलो 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 कितें 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 चल मामाम करता हांव चल सो यशवी न्हिदलो 3 जालीं ताका बरें न्हीद घातलें ओके सो आतां हांव तेजे इशुकाचे रितुकाचे बुक्स पळोवपा येना हांव चड एक्सायटेड आहा तेजे बुक्स पळोवपाक हांव खूब जड आहा रे थोडे बूक ना हेंचे सो म्हटलें पळोवया म्हटलें तेंचे बुक्स तुमकांय दाखयता रितुकाचे बुक्स अशें कितें आहा तें ओके सो तांकां न्ही सगळें प्रोवायड करता म्हणजे पयशे दिवंक जाय सगळें तांकां दिता नोटबूक टॅक्सबूक आनी आमकां न्ही खंय वचून हाडपाचें गरज ना सगळें स्कुलान तेमी दितात नोटबूक बीन टॅक्सबूक आनी कितें कवर बीन जाय जाल्यार सगळें फूल इयराचो कळ्ळें न्ही नोटबुक्स बीन आनी तांकां न्ही अशें हांगा न्ही आनी तांकां न्ही अशें कवर दितात पळय कवर तेंचे ट्रान्सपरंट आसता पळय ते पण ट्रान्सपरंट ते म्हाका इतलें घालपाक जायत ना तो शू घालतलो मागीर सो हें पळय ट्रान्सपरंट सगळें दाखयत तुमकां काडून सगळें सो हें पळयात हें सगळें नोटबुक्स कळ्ळें नाका नाका रे आनी हेका न्ही कवर घालपाची गरज ना कित्याक आमकां मॅक्स आसा हेंकां अशें येयला आनी एक ड्रॉइंग बूक दिला कळ्ळें न्ही आनी हेंकां सांगलें तुका न्ही हांवें कवर बीन घालपाची गरज ना हेका कळ्ळें न्ही सो हें एक सगळें न्ही 1 इयर लागता आनी लास्ट इयरची बीन एक 3-4 बुकां आसा कळ्ळें न्ही सो हें पळयात अशें आसता हेंचें सगळें दिलां हेंच्यांनी आतां खूब एक्सायटेड आहा हांव बूक पळोवपाक हें सगळें न्ही हेंचे नोटबूक सॉरी टेक्स्टबूक सो तेंचे न्ही ICSE बोर्ड कितें पळयता मागीर सोशल स्टडीज मागीर हें आसा स्कूल एटलास ऑक्सफर्ड हें सगळें न्यू कितें जालें मेळ्ळा हांकां हें आसा VE मरे लास्ट मागीर कंप्युटर स्टडीज मागीर GK पण तुका लास्ट इयर आसलेलें मरे हें काय यूज ना हें रीड करपाचें रित्वीक मागीर हें आसा इंग्लीश टेक्स्टबूक मागीर हें आसा पळय ग्रामर तांकां न्ही 1st to 4th पर्यंत न्ही ग्रामर टेक्स्टबूक बीन आसलेलें तांकां ग्रामर शिकयताले पण टेक्स्टबूक बीन आसलेलें पळय दिस टायम तांकां टेक्स्टबूक आहा ग्रामर हें पळय ग्रामर टेक्स्टबूक हिंदी आनी हें आसा मराठी तांकां 2 आसा खंय रे न्हू रे सारकें चॅक कर ना रिटर्न करचें पडटलें आमकां संस्कृत हें ना रे मराठी मरे आनी एक खंय आसा संस्कृत बरयला ना मरे सप्तरंग
मागीर ओय मराठी पार्ट 1 पार्ट 2 आते आनी मॅथ्स सामको डबू मिरचिको मोठो आहा मॅथ्स. ओके आनी हें आसा सायन्स. सो हें सायन्स आसा. फ्रेंड्स ओके खबर आहा सिस्टर 3 सायन्स असतात. शिस्ताक हय कितें आसा 3 सायन्स. 3 सायन्स टिचरीन सांगला. ओके हें सगळें तेजें नोट टेक्स्ट बूक. सो तांकां न्ही ऑप्शन आसलेले मराठी आनी संस्कृत. सो संस्कृत तर म्हाका माती खबर कांयच कळना. सो हांवें ताका सांगलें मराठी घे कित्याक हांवें मराठी घेतलेलें आनी म्हाका मराठी खबर आहा. सो ताका सांगलें मराठी घे. तांकां न्ही कोंकणी ना ऑप्शन कळ्ळें न्ही कित्याक ICSE बोर्ड न्ही तांकां न्ही कोंकणी ना मराठी आनी संस्कृत. सो हांवें ताका मराठी घे म्हटलें की संस्कृत तरी कांयच खबर ना म्हाका हांव ताका शिकयतलें काय का न्ही. सो अशें आसा सामकें. ओके सो आतां हेका सगळें न्ही फक्त टेक्स्ट बुकाक न्ही कवर घालूंक जाय आनी कोणाक कवर घालपाची गरज ना कळ्ळें अशें आसा. सो टेक्स्ट बूक दिला. सो आतां हे दिला कपडे ना कपडे. युनिफॉर्म आसा बरें. बाबा आवडत गेला. ताका आतां युनिफॉर्म मातशें शॉर्ट जाता. शिवताक कितें खबर आहा युनिफॉर्म बी शॉर्ट जावंक जायना. ताका मागीर ते आवडना शिवता तो आमी आनी ऑर्डर येता. तो आजून युनिफॉर्म बीन येवंक ना खंय नेक्स्ट मंथ येता खंय युनिफॉर्म. ओके सो आतां जे हांव सगळें न्ही हें जशें टायम मेळटा तशें हांव तुजें रिडींग बीन घेतलें हांव सायन्स. चडशें हांव तुजें घेतलें हांव मराठी कित्याक इंग्लिशीन बीन तो बरो आसा टेंशन ना. मराठी ताका आतां न्यू कित्याक 1st to 4th पर्यंत ताका हें नासलेलें मराठी बी नासलेलें हिंदी आसलेलें. सो 5thच्यान स्टार्ट जाला मराठी. आतां मराठी ताका मातशें टायम लागतलो कोप अप करपाक. हिंदी तो आतां जालो सारको. आतां मराठी ताका मातशें डिफिकल्ट पडटलें सो जातलो. आतां हॉलिडे आहा न्ही सो आतां मे फूल म्हयनो आसा ताका चडशें हांव मराठी घेतलें हांव ताका मातशें रिडींग करून कित्याक ताका मराठी मातशें कळटा की आमी चडशी टीव्ही न्ही मराठीच लायता सिरियल. ताका मातशें कळटा ताका आनी तो आतां म्हाजे कडेन मराठी उलयता घराडे. सो बरें हांव म्हटलें शिकूंक जाय न्ही सगळें. ओके तशें अशें आसा हेचे दीस गेले आमचे कळकूच ना जेयले बीन. सो अशें आसलेले आयचो दीस. ओके तो चला हो व्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करा चॅनलला सबस्क्राईब करात. तर मेळया नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय टेक केअर बाय मरे. Bye. I love you friends. Please you comment subscribe to Manu Lango Basic Hall.